2027चे वेंचणुकेक उण्यात उणी 2 वर्सां आसात, मात गोंयांत पक्ष आपापल्यो हालचाली करपाक लागल्यात. 2027त मांद्रे भाजपचो उमेदवार वेंचून येतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान विधान केल्लें. मांद्रे मतदारसंघ आमचो आसा ताचे दावो भारतीय जनता पार्टीचे कमळ मांद्र्यांतल्यान फुलतले म्हणजे फुलतले. मजगती मोगोचो आमदार जीत आरोलकर भाजपात गेलो तरी मांद्रे मतदारसंघात मोगोचो उमेदवार वेंचून येतलो. मांद्रेचे मोगो फुडारी मिडिया मुखार. आता माणसाच्या स्वभावाप्रमाणे कोणीय खंय वचूंक शकतात, कारण एकाच फावटी काँग्रेसचे 8 आमदार फुटून बीजेपीत गेले. बीजेपीत गेले. सत्ता आसा थंय खंय तरी कोणाक दिसता. पण जीत आरोलकरांचे अशें प्रपोजल आमच्या कडेन अजून तरी येवंक ना की बाबा आपूण 6 म्हयने आदीं वयतलो का आपूण ह्या पक्षान लढचो ना. जो पर्यंत तो आमदार आमच्या कडेन येता तो पर्यंत आमी ताका आमचो म्हणटले न्हय. जर तो निवडून जर गेलो जाल्यार पक्ष आपल्या चिन्ह आपल्या पक्षाच्या चिन्हार आमी दुसरो उमेदवार उबे करतले, म्हणजे विचार करतले दुसऱ्या उमेदवारीचो. पण आमी आमची जागा सोडचे ना. पण त्याच्यानंतर जर बघितलं गेलो तर प्रत्येक वेळी समाजला भरघोस मतांनी एमजीची सीट आहे निवडून दिली आहे पेडणे मतदारसंघात. आणि आज जर बघायला कालची जी आम्ही जरी पराभूत झालो गेल्या निवडणुकीत तरी जवळजवळ 8-10 हजार मतं आम्ही त्यावेळी सह घेतलेली असत. तेव्हा युती प्रश्न यांच्यानी आताच काय तर सांगूचा की युती भाव पुढे जातली काय ना ती. मोगोचो आमदार आणि मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा मांद्रे हो खंय तांचो पारंपारीक मतदारसंघ, पक्ष सोडिल्लो खंय परत येवंक ना. मांद्रे हो पारंपारीक मोगो पक्षाचो सीट. सो खूप म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर आयलो, त्यानंतर रमाकांत खराब जेन्ना मोगो सोडलो तेन्ना तो गेलो. मजगती आता जीत कोणचो आणि जीत कोणाची हे 2027त पळोवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी.